बिल्डींग हांगा जम जावपाक एकूच कारण म्हणल्यार दाखोवपाक की डिझास्टर मॅनेजमेंट कशे भाशेन मिसयूज जाता ह्या सरकारा थ्रू. ही आमच्या फाटल्यान जी बिल्डींग आसा ती आतां कंपेर तुमकांय खबर आसा एंटायर मडगांव तुमी भोंवल्ले आसा कितलीशी हेज्या परस पाड जाल्ली बिल्डींग आसा आनी ती डेमोलिशन ऑर्डर येना तांकां. पूण ह्या बिल्डींगेक 7 दीस आदी 18 जून चीफ ऑफिसर डेमोलिशन ऑर्डर काडटा ही डेमोलिश करची म्हणून. आनी इमिजिएटली काल ऑन 25 पयर 25 काल 25 कलेक्टर ऑर्डर काडटा की ही बिल्डींग डेमोलिश करची म्हणून कित्याक इट इज अनसेफ म्हणून. ऑन अ डेली बेसीस हिंगा कॉन्क्रीट पडटा. आतां आमी खंयसान सुमार पडटा आमकां खबर ना हें पयसान हें मेळटा. आनी मेन म्हळ्यार हे अंडर सेक्शन 190 म्हणटा. आतां चीफ ऑफिसराक सेक्शन 190 कितें खबर आसा काय ना काय फक्त कोण एक बिल्डर सांगता म्हण उठसूट लोकांले बिल्डिंगां आनी लोकां बेगर करपाचें हें असं काय म्हणटाचें. सो हें सांगपाक जाय 190 आनी म्युनिसिपल एक्ट सांगता पयले ऑपॉर्च्युनिटी दिवपा जाय ऑक्युपायरांक सारकें करपाक. ओन्ली इफ दे फेल टू रिपेर मागीर ते मोडपा जाता फॉर डेमोलिशन घालपा जाता. आनी हे विथावट तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिनासतना डेमोलिशन ऑर्डर काडटा. आमचे कडेन आनी पयले फोटो काडले आहा पळय हे भाशेन आशिल्ली बिल्डींग सारके ग्रिल्स बी इंटॅक्ट सारके. हो जो कंप्लेनंट आहा तोच एक कोणा तरी मामा म्हूण कोण आहा त्या मुखार काडटा आनी हय सदानंद नायक म्हूण काडटा आनी ताका मोडपा लायता. हे ग्रिल्स मोडटा बॅलिस्टर आहा ते मोडटा आनी आनी थंय दाखयता की बिल्डींग मोडटा म्हण. ताजेर कंप्लेन सुद्दां केल्ले 2दां कंप्लेन केल्ले लोकांनी. 1 in 2025 1 in 2026 2दां पुलीस कंप्लेन केल्ले आहा पळय समजला कांय एक्शन जावना. पूण हांचेर एक्शन जाता की बिल्डींग मोडची म्हण आनी हांकां हें करचें म्हण बेगर करचें म्हण. ही बिल्डींग भरपूर पयलीं 20-25 वर्स पयलीं कन्स्ट्रक्शनांत आशिल्ली आनी तो बिल्डरान ते एबंडन केल्ली इनकम्प्लीट आहली. पूण ह्या लोकांनी पयशे इन्वेस्ट केल्ले आहा तांकां एग्रीमेंट आसा ताणें पॉजेशन लेटर दिल्लें आहा तांकां रावा म्हण आनी त्या प्रमाणे लोक पळय शॉपय आसा आनी वयर फ्लॅटय आशिल्ले. पूण हांकां आतां गव्हर्मेंटा यूज करून हे डिझास्टर मॅनेजमेंट यूज करून हांकां भायर काडपाक सोदता. हांव हेज्या पयलीं म्हणलें आहा डिझास्टर मॅनेजमेंट यूज करता वेर देर इज रियल इस्टेट इंट्रस्ट. हो जो कोणें आतां ती प्रॉपर्टी घेतल्या तांकां कॉन्फिडन्साक येनासतना सांगपा म्हळ्यार दे आर अनडिवायडेड को ओनर्स. दे हॅव इन्वेस्टेड इन दीस. सेल डीड कशें केलो तो पयलीं सद्या व्हडले प्रश्न चिन्ह येता. आनी तो कंप्लेन करता चीफ ऑफिसरा मुखार की बिल्डींग सारकी ना आनी चीफ ऑफिसर ताजें हें दिता ताका ऑर्डर दिता डेमोलिश कर म्हण नाजाल्यार आमी रिकवर करताले म्हण तुजे कडेन पयशे म्हळ्यार कसलें अंडरस्टँडींग तें पळया. सो आनी ही ऑर्डर काडपाक सांगपाक फायलींग आमकां चीफ मिनिस्टराचे सुद्दां ईमेल चीफ मिनिस्टरा ऑफिसांतल्यान ईमेल मेळटा इतली एमर्जन्सी आहा ही मोडपा सारकी. आमी आतां उबी आसतना कडेन आमचे तकलेर पडपा आहा अशें कितें आहा की चीफ मिनिस्टरा ऑफिसांतल्यान हें येता. चीफ मिनिस्टर सांगता म्हजें फ्लॅट कित्याक तें खबर आसा कितलीशी बिल्डींग आसा कितलेशे प्रोजेक्ट्स आसा जे बिल्डरांनी तांकां हें दिवना तांचे रायट्स दिवना सेल डीड बी करूना. त्या हाजेर तो स्कीम एनावन्स करता म्हजें फ्लॅट म्हण. आनी हांगा ह्या लोकांनी जेन्ना इन्वेस्ट केल्ल्या फ्लॅटांनी शॉपांनी तांकां तो मोडून भायर रस्त्यार घालपाक सोदता. हो खंयचो कायदो हें खबर पण आसता का. सो आनी मडगांव जेन्ना हांव रायवल अशें म्हणून मडगांव जेन्ना कितेंय जें जाता कसले जे ऑर्डर येता आमच्या मडगांवच्या आमदाराक खबर आसना आसपाक शकना. चीफ ऑफिसर ताजे कन्सल्टेशना शिवाय मडगांव कसले एक पेपराचेर सायन मारपाक शकना हें आमकां काम खबर आसा. सो आमी मडगांवच्या आमदाराकूय प्रश्न करता ही बिल्डींग मोडपा आसा काय आनी खंय दुसरी आसा. सिंडिकेट हॉटेल म्हण आशिल्लें हांगा रेल्वे गेटी ओल्ड रेल्वे गेटी सायडीन ती पडत आसा कॉन्क्रीट पडत आसा पूण थंय कोण पावना. डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम थंय पावना चॅक करपाक. हाजेर गोवा इंजिनियरींग कॉलेजांतल्यान एक तर कितें तरी सर्टिफिकेट हाडला अनसेफ म्हण. ह्या लोकांनी आनी एक हें दिला ती सेफ आहा म्हण एक प्रायवेट इंजिनियरान ती प्रायवेट आहा म्हणटा ते आनी ही गव्हर्मेंटाची म्हणटा ते. कोण एक प्रायवेट इंजिनियर आपले गमटो हेजेर घालपाना कापपाक स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी आनी सेफ आहा म्हण तेणी सर्टिफाय केल्ले आसा रिस्क घेवन कित्याक ते सारकें आहा म्हण. समजा तुवें दोनी कन्सिडर करपा जाय खंयचे सारकें आहा ते. पूण तेका ती सामकी भायर उडयता तो इट इज फ्रॉम प्रायवेट म्हणटा आनी कशें हें केलें तें खबर ना. आनी तुमकां खबर आहा गोवा इंजिनियरिंगान सर्टिफाय कशें केलें ती तुमीच पळया. ही रिपेर करपाक लायकी आसा काय डेमोलिश करपाक सामकी योग्य आसा हें तुमकां सांगपाक जाय. आनी आमी डिमांड करता ही इमिजिएटली ऑर्डर आहा ती सेटिस्फायड करपाक आय मीन विड्रॉ करपाक जाय. आनी कलेक्टराकूय सांगता हांव ताकाय कडेन खबर आसपाना हें भितरलें हें कितें आसता तें
कितें शिजलें आहा तें एज फार एज रियल एस्टेट इज कन्सर्न ताजे मुखार जे पेपर प्रिजेंट केल्या त्या प्रमाणे तेणें ऑर्डर केल्ली आसतली पूण कलेक्टराकूय सांगपाक सोदता तूं ताजी सिग्नेचरा अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट हो कायदो कशे भाशेन मिसयूज जाता हें ताणेंय लक्षांत दवरपाक जाय आनी असले हेजेर बळी पडपाक न्हू आनी लोकांक हे भाशेन अननेसली त्रासांक घालचे न्हू ही आमचो सामको स्ट्रॉंग डिमांड आसा ही मोडपाक तरी आमी कशेंच दिवपाना जेन्ना जेन्ना सपोज केन्ना हांगा येयले डेमोलिशन स्क्वॉड येयले आमी पयले मुखार आसतले आमी चॅलेंज मारता ही कशें जातलो आतां आमी 2024 एक जो हो आमचो ऑक्युपंट हांगसरलो ऑक्युपंट म्हळ्यार आमी हांगसर सगळे आसता ते रेंटल ना आमी ऑक्युपंट आसा 2024 जो रामदास काकोडे तेजे फॉर्मा ते RP काकोडे हेणी एक कंप्लेन घातली म्युन्सिपाल्टीन एज वेल एज कलेक्टरान तो एक्चुली आमचे बरोबर 2000 टील डेट आमचे बरोबर आशिल्लो तेणी ही प्रॉपर्टी बाय हूक ऑर क्रूक हे हेतून ती सेल्डीड करून घेतली आनी तेणी 2025 आणि 25 दोन कंप्लेनी घातल्या तेणी आनी त्यो दोन कंप्लेनीचेर तेंच्यांनी अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट हो डिजास्टर मॅनेजमेंट मुखार काडून तेणी हे डेमोलिशनाक खंयच्यान तरी कोर्टान ऑर्डर हाडली आनी ही ऑर्डर हाडटा आसतना आमी मागीर ह्या ऑर्डरीचेर आमी हायकोर्टान गेले हायकोर्टान ही ऑर्डर स्कॉश आनी सॅटिस्फायड केल्या ही पळय ही म्हाजे कडेन कॉपी आहा सॅटिस्फायड केल्या आनी हायकोर्टान कितें म्हटलां की आमकां परत हियर करचें हेजे अर्थ असो आसता की ही ऑर्डर तुमी भायर उडोवपाक जाय म्हणून हायकोर्टान ती ऑर्डर रिमांड केल्ली सकयल पूण हेंच्यांनी रिमांड केल्ले आसतना GECचो जो रिपोर्ट तो आमची बिल्डिंगेचो रिपोर्ट न्हू म्हणटा आनी आमच्या एडवोकेटान आर्ग्युमेंटान म्हटलां की हो GECचो रिपोर्ट ह्या बिल्डिंगेचो न्हू कित्याक तेणी हो आपूण जावन रिपोर्ट केला पर्सनल रिपोर्ट केला हो कोणी ताका अपॉयंट केला ना नाल्यार आमी ऑक्युपंट आसतना केला आनी ह्या रिपोर्टाचेर तेंच्यांनी हो रिपोर्टाचेर हें घेवन तेंच्यांनी परत आमकां परत ऑर्डर काडल्या एक 18 तारखेक म्युन्सिपाल्टीन काडल्या आनी काल काडल्या ती कलेक्टरान काडल्या सेम रिपोर्टाचेर जेन्ना ह्यो GECचो रिपोर्ट सॅटिस्फायड जाल्लो तेन्ना हो GECचो रिपोर्ट सॅटिस्फायड जावपा जाय आनी परत तुमी कितें आसता तें परत फॉर्मेलिटी करा हांव नाका म्हणना आमी कितें म्हणटा डेवलपमेंट जाय पूण आमकां हे जे ऑक्युपंट आहा ताका सेटल करपाक जाय न्ही आतां बारीक सुद्दां खंयच्या जाग्यार एक व्हडल्या जाग्यार एक बारीक झोपडी आहा ताका फ्लॅट मेळटा आमी खूद हांगसर आमचे 25 वर्सां पयलीं आमी हांगसर इन्वेस्ट केल्लो पयसो आतां खंय राव पूण इन्वेस्ट केल्लो आसा तेजो अर्थ वचून आमकां काडून भायर उडोवपाचें बट एकदम मनमानी जालें ना इवन CMच्या हेतूंतल्यान एक अर्जंट हें म्हण डिजास्टर मॅनेजमेंट अर्जंट एक येयला ईमेल येयला तो खंयच्यान येयलो ईमेल हांव CMक मेळपाक गेलो एकदां आनी दोनदां मेळपाक CMन कांय केलें आपूण करता म्हणपालो तुज्या मिनिस्टराक फोन करता कांयच केलें ना CMन आनी ही आमचे घरा म्हाजें घर म्हणटा स्कीम ती तुमकां करपाक कळटा आनी हे म्हाजे फ्लॅटूय स्कीम काडली म्हाजे घर कडेन म्हाजें स्कीम आतां हे आमच्या घरांतल्यान आमकां भायर उडयता मरे ते कशें भायर उडयतले आमकां आमी आतां इतले आतां 2 वर्सां जालीं 2024, 25, 26 करून आमी लढो दिता आनी ही आतां जी ऑर्डर दिल्या म्युन्सिपाल्टीन ती खूद पिटिशनर म्हळ्यार जो कंप्लेन घातला न्ही ताका मोड म्हण दिल्या ऑर्डर ही खंयची ऑर्डर खंयच्या हेजेर कंप्लेनरा मोडपा दिता फाल्यां सकाळीं हांव तुजेर कंप्लेन घालतलो आनी म्हाका ऑर्डर दितली हो म्युन्सिपाल्टी मोड म्हणून हांव मोडपाचें लोकांले घरा हो खंयचो न्याय हे न्यायाक लागून हे आमचे कडेन सगळे दमल्या हांव सांगेचो आनी हे आमचे कंपनी सगळे दमल्या पळय ताका देव बरें करून ताका आमच्या हेल्पाक येयले मुखारली स्टेप कितें आसतली आमकां हायकोर्टान वयतले आमी आतां परत हे 2 ऑर्डर केल्या पळय तेजेर आमी हायकोर्टान वचपाचें थरयलां इवन हांवें सीक ऑफ टायम मागलेलो पळय एक्सटेंड कर म्हण टायम 7 दिसाचो टायम दिल्लो आमकां तो टायम सुद्दां आमकां तेणी सायन मारनासतना टायम मागले आसतना सायन मारनासतना गेलो तो आतां सोमारा खंय आमकां नोटीस दिता आनी मंगळारा खंय हियरींग दिता त्या टायमाचो जो आमकां सफिशंट टायम ना तो 7 दिसाचो कोण अशें करता सफिशंट टायम दिवपा जाय न्ही आमकां हांगा म्युन्सिपल एक्ट पळय हांवें सांगलें तशें फस्ट ऑपॉर्च्युनिटी येवपा जाय ऑक्युपंट्सांक सारकें करपाक डायरेक्ट डेमोलिशन म्हणटा नाच आनी एक जाता त्या ऑर्डरीचेर काल कलेक्टराची ऑर्डर आसा न्ही तेजेर बरयल्या टेनंट शूड बी बरयल्या टेनंट ऑक्युपायींग एनी प्रेसिडेंट शूड बी हें करून कितें प्रोटेक्टेड टेनंट शूड बी प्रोटेक्टेड आमी टेनंट न्ही आमी ऑक्युपंट तो म्हटलें तेणी
पूण आमकां हेणी कांय सेटल करना आनी डायरेक्ट तो इवन आतां ही ऑर्डर येयन ताका सुद्दां ऑर्डर ना, तो डायरेक्ट मोडपाक ताका ऑर्डर ना. हाजेर बरयल्लें आसा द एक्झिक्युटीव PWD डिव्हिजन 8 चीफ ऑफिसर मारगांव, डेप्युटी कलेक्टर SDO 1 आनी मामलेदार सालसेत ताका हें डायरेक्शन दिल्या. ही कॉपी सो हेजेर दिसून येता कशे भाशेन गव्हर्मेंट मशिनरी, गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आनी गव्हर्मेंटाचे कायदे मिसयूज जाता लोकांक सदोवपा खातीर. हे सरकारान करप न्ही. समज बारीक लोकांक जेन्ना तुमीच स्कीम काडपाक सोदता म्हजे फ्लॅट म्हणून न्यूज तुवेंच अनावन्स केला CMान, जाल्यार हे कशें जाता तें मातशें इन्क्वायर करचें आनी हे जाती भाशेन तांकां न्याय दिवपाक प्रयत्न करता चीफ मिनिस्टरान, ना म्हणून तांकां रस्त्यार घालपाक. कित्याक तांचो हार्ड अर्न मनी हे लोकांनी इन्वेस्ट करून ती फ्लॅटां घेतल्या, इनकम्प्लीट उरल्या ती बिल्डरा हेजेर गुन्यांवाचेर तांचे न्ही. आनी ह्या टायमार तुमी तांकां रस्त्यार घालपाक सोदता हे आमी कशें खपून दिवपाना. आमी तांचे बरोबर ठाम रावतले आनी आमी तांचे खातीर झगडटले. पण वायट दिसता की एज इट इज ते ऑलरेडी फायनान्शियल स्ट्रेन आहा इतली इन्वेस्ट करून आनी परतून तांकां हायकोर्टान 10 पाट वचपाक पडटा. हें सांगपाक म्हळ्यार खंय तरी सारकें जायना ह्या लोकांशी. आनी त्या खातीर आमी तांचे बरोबर उबे रावतले आनी हेजे मुखारूय उबे रावतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.